जेजू जो देवाच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पाचारीत आणि हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शहरांनी आणि हडल्यांनी भोंवतालो म्हणून आयची मातेवाची सुवार्ता सुरवाता एकलोच कितलें तरी भोंवतलो, एकलोच कितलें काम करतलो. जेजूशी येवन आसचे लोका जोमे, हे जोमे पळोवन जेजूचें कणवळायेन भरलेलें काळीस आनी गोवळी नासलेल्या बोकऱ्यां परी घुसपडून भिजोडुल्ले म्हणलें लोका जोम्याचें वर्णन. आनी शेकी जेजूची पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच म्हणली उतरां. जेजून सुरवातलेलें मिसांव एकडच्यान कितलें विस्तार म्हणलें सुचयतात तर, आनी एकडच्यान हें मिसांव एकल्याक पुरो पडचें तसलें न्हय वा एकल्याक आटापूंक शकचें तसलें न्हय म्हणून सुचयतात. जेजूच्या मिसांवाक जेजून 12 जाणांक आपयलें आनी तांकां विंचलें. ह्या मुखांत्र जेजूक आपले मिसांव मुंदरूंच्याक, सर्गीराजांची शिकोवन परगट करच्याक, लोकांची पिडाशिडा गुण करच्याक, देवसार दवडावच्याक, बिजूड जाल्ल्यांक वाट चुकलेल्यांक दिशा लाबोवच्याक 12 जण मेळ्ळे. ताच्या काळजाची कणवळाय कळीत करूंक, गोवळी नासलेल्या बोकऱ्यां परी आसलेल्यांक गोवळीक मुखेलपण दिवंक ताका आनी 12 जण मेळ्ळे. समर्पित जावन तांणी जेजू पर्यंत मिसांव करच्याक जोगतें मार्गदर्शनी मेळ्ळें. जेजूचें मिसांव मुंदरून सुवेतेलें, पूण 12 जण पावले नात आनी पावचे नात. देखूनच तांकां आनीक चड जाणां मेळ्ळीं. आमच्याय गांवांत जेजूचेंच मिसांव करच्याक आनी जेजूचे शीस जावच्याक वावरडी बिलकुल पावनात. कित्याक पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच आसात. समर्पित मुखेलपणाक आनी क्रिस्त पाटलावाक आपयलेलीं आमी सर्व जेजून मागूंक सांगलेलें कार्यगत जाल्ल्याचो फळ न्हय. हे आनिकी हे दिशेन चडीत मागपाक आनी समर्पित मनोभावान फुडें सरपाक प्रेरण न्हय.